मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? हय तो सकाळ झाले असा आणि आज असा लक्ष्मी पूजा. जस्ट झाले, ब्रेकफास्ट बीन केले, मशीन मारले. मम्मी पप्पाला आपण पुस्तक पाहिली, सो मशीन मारले बिना. शिव गेला पणजी, सर फुला बीन फ्रुट्स बी हाडपाक पॉप. ओके, सो तो गेला पणजी आणि फुला फ्रुट्स बी सगळं घेऊन या म्हटलं तेका. म्हाका येऊ म्हणटालो, आम्ही ना म्हटलं तू वचून सगळं घेऊन यो. ते वचपाकच पुरो म्हणजे सगळे हांग थंय गेले न्ही, मागीर घरची कामां सगळी उरता. सो आतां न्ही म्हाका न्ही रंगोली घालूंक जाय. सो आयज पुजा न्ही बिगिना आसा, म्हणजे अशें 8 पर्यंत अशें टायमींग ना, 6 पर्यंत लास्ट खंय टायमींग. सो चितले की 5 सुमार अशें आमी पुजा करया म्हणून, 5 सुमार अशें. सो म्हटलें आयज रांदपाचें अशें काय टेन्शन ना, कालचें सगळें आसा, दाळ बीन आंबाडे सांसव सगळें आहा. आनी आयज वेजूच न्ही, आनी परत आनी कोण दाळ बीन करत बसतले, पापड लोणचें जेवपाचें. ओके, सो म्हाका आतां रंगोली घालूंक जाय भायर. मातशें हांव व्हडलें घालतलें. म्हाका न्ही रंगोली घालपाक खूब टायम लागता, कित्याक हांव इतलें एक्सपर्ट ना रंगोली घालपाक. ताका लागून म्हटलें हांव बेगिना स्टार्ट करया, 11 जालीं, बेगिना स्टार्ट करया. आनी हॉलान न्ही थंयसर 3-4 कडेन न्ही हांव रंगोली घालतलें, पण ते फुलाचे ह्या सगळे पेटल्स तेज्या वयल्यान घालतलें, पावडरान घालचें ना हांव. ताका लागून म्हटलें शिव येवंक ना अजून फुलां बीन घेवन, तो येवपाक टायम जातलो. सो म्हटलें भायर एंट्रन्सा कडेन न्ही एक रंगोली घालया. मातशें सगळें व्हडलें आहा तें युट्यूबार पळोवन घालतलें हांव. ताका लागून इतलें एक्सपर्ट ना हांव ताका लागून. ओके, सो रंगोली घालतलें बीन काय हांव व्हिडिओ शूट करचें ना, कित्याक म्हाका न्ही बेगिना रंगोली घालूंक जाय. ते आमी व्हिडिओ शूट कर, रंगोली घाल न्ही, टायम हांगाच वयता, कॅमेरा सेट कर, हें सेट कर. सो ताका लागून सो हांव रंगोली काडून घेता. ओके, काडून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. आनी हांगासर बीन हांव मागीर पेटल आहा पळय फुलाचे, तेजे वयर हांगा रंगोली घालतलें. ओके, सो मागीर देवाचो रूम आहा पळय, देवारो रूमाचे थंय लक्ष्मी पुजा करतले पळय, थंय मागीर सगळें सेटअप करूंक जाय, थंय मागीर रंगोली घालूंक जाय. ताका लागून तें सगळें जालें की मागीर शावर घेतले आनी मागीर. ओके, सो चला पयलीं हांव रंगोली घालून दाखयता तुमकां मागीर. ओके, चला. आनी आयज न्ही पळय कितलें फूल जालां पळय आमच्या झाडार, असलीं फुलां बरीं दिसता. तें आनी हांव हांगा दवरतलें मदीं, टेबल हांगा टेबल येतलें पळय, टेबल थंय मदीं दवरतलें. खूब जालां न्ही गे, जाय तेन्ना फुलां मेळना, खूब जालां पळय. आनी हें न्ही हांवें रंगोली कीट आहा पळय एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लेलें, हितून असलें बी सगळें आहा, बरें पडलें आनी घालपाक न्ही एकदम बरें जाता. अशें मातशें ताका एक परत ताका कट करून न्ही होल करूंक जाय, बरें पडटा अशें घालपाक. ओके, चला. सो फायनली इतलें जालां आनी उरलां, पांय दुखले सामके करून, आनी थोडेशें उरलां. आमी दाखयता तुमकां फायनल. सो भायर न्ही रंगोली काडून जाल्ली आसा, तुका मागीर दाखयता हांव. ओके, सो आतां हांगासर मातशें डेकोरेट करता. शिव आत्तां येयलो फुलां घेवन, आतां सामकें पिशवी घेवन बसला हांव. टायम जालो हांगासर 1:30. सो देवारो तूं करता रेडी? पुली म्हाका करया ना, तू कर, स्टार्ट कर पळय. हांव हें रेडी करून तुमकां पयलीं फायनल दाखयता. ओके, ते शूट करून म्हाका जायना ते व्हिडिओ काडपाक, सो पयलीं करून घेता, फायनल तुमकां दाखयता. ओके, चला. तो हांगासर पळयात ऑलमोस्ट न्ही सगळें जाल्लेलें आसा. दिया बीन न्ही मागीर लायतलें हांव, इतलें बेगीन लावचें ना, म्हणजे पुजा स्टार्ट करच्या पयलीं. कितें लाय दवर मरे, घेवन चल, भायर दवरला हांवें. आनी हें सगळें न्ही शिवातान केलां. हें पळयात, तुमकां लागींतल्यान दाखयता. हें सगळें न्ही शिवातान केलां. आनी हांगासरूय हें सगळें शिवणाची आयडिया. ओके, जालें एकदाची. टायम जालो 3:30 हांगासर. आनी हांगासर सांगलें हांवें शिवता हांगा एक कर, स्पेस आहा न्ही, सो हांगा एक कर म्हटलें. आनी सो हें आसा म्हाजें प्लॅन. अशें आसलेलें, म्हणजे अशें आसलेलें म्हाजें आयडिया करपाचें. आनी सगळें शिवतान केलां आनी वयर बीन ते लायलां सगळें. आनी हें पळयात. आनी हांगासर न्ही चड रंगोली बीन काडूंक ना, कित्याक हांगासर न्ही सगळे फ्रुट्स बीन दवरतले, सामान येतलें, तर मागीर तशें मागीर पिड्ड्यार येता मागीर रंगोली. ताका लागून म्हटलें अशें फुलाचें कर म्हटलें. आनी हांगासर थोडें डेकोरेशन केलां. कॅन्डल दवर, हाड मरे, कॅन्डल दवर मरे. आनी शिव न्ही डॅडी भशेनूच कळ्ळें तुमकां, म्हणजे फुलां बिलां हाडपाक न्ही केन्नाच कमी करचो ना देवाक. आनी म्हाजो डॅडी सेम आसलेलो, भरपूर हाडटालो फुलां. न्ही शिना जावय जाला, तोय भरपूर हाडटा फुलां बीन. सो ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा. आनी रितीका खूब काम दिलां हांवें आयज, कळ्ळें म्हटलें जायना सगळें एकटेडे करपाक. पळय ताका दिलां कॅन्डल दवरपाक. आनी आयज शिव पणजी गेल्लो, फाटींच मेळनालें खंय, की लोक सगळे व्हरता न्ही, लास्टाक हें घेवन येयला आसलें. आनी सामकी डिफरंट आनी बरी दिसता न्ही. हय, बरें केलो.
असले आसतले खंय चडशी शेवंतीचे नासलेले खंय म्हटलें हाड म्हटलें आसूं म्हटलें कितें मेळटा तें हाडपाचें सगळें ऑलमोस्ट रेडी करून दवरला हांगा आनी हें आसा लक्ष्मी फोटो आमी जेयली मागीर शावर घेतले मागीर साडी न्हेसपाक म्हाका टायम लागता ताका लागून सो जालें ऑलमोस्ट सगळें ओके डायरेक्ट तुमकां हांव मागीर मेळटा पुजा करच्या टायमार ओके रेडी जाता सगळीं जाणां आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके चला आणि हे साडी हाडलेली आहे बेंगळूरच्यान बरें आहा पण असो टायम लागलो म्हाका स्नेहान मातशी हेल्प केलें जायना म्हाका न्हेसपाक ते बाबडे एक फोनान न्ही येता धांवून बाबडे ते न्हेसून गेले कशी दिसता कमेंट करा जशें आमी लोकांक न्ही चिरमुरे आनी खजूर बी अशें दिता आनी हांवें शरबत बीन करून दवरला मँगो टँक शरबत करून दवरला आनी अशें कांय ना ओके तेन्ना आमी अरे सगळें हाय हॅपी दिवाळी म्हणून मरे हॅपी दिवाळी कसो दिसता तुमी सांगा कमेंट करा आणि शिवाचो लूक दाखयता हो पळय आमची आज तू हॅपी दिवाळी म्हण सगळ्या हो आमचो शिव बाबा ओके तू कितें दाखयता म्हणटालो तुमकां हे पॉप ते पॉप ओके चल चल सो हांगासर न्ही हांवें न्ही शरबत करून दवरला आयस बीन कांय घालूंक ना कित्याक आतां कोण थंड बीन पिवपाक सोदना न्ही ताका लागून तो जस्ट न्ही जाल्ली आसा पुजा बरे भशेन जालें आतां येतली आतां लोक सगळे आनी आमी तेंगेर वयतली ओके आईक मेळटा आई आज गुलाबी गुलाबी साडी आनी लाली लाली गाल बरें ही पळय गुलाबी आई हॅपी दिवाळी म्हण हॅपी दिवाळी हय आई रेडी जाली हांगासर एक फोटो काड आमचे म्हणजे भयणीगेर कुमटा सकाळीच पुजा जाली न्ही गे तेमी सकाळीच केले पुजा पण हांगा कशें आतां सगळीं जाणां सांजचें करता न्ही सो आमकां तशेंच करचें पडटा आमी चिंतलेलें सकाळीच करया म्हणून सो मागीर तशी मजा येना न्ही सो ताका लागून सो मम्मीन चाय केला हांगासर चायची पयली घोट मारया आनी हांगा सगळें दवरला गिफ्ट आतां येतलें न्ही सगळीं जाणां ताका लागून चला आनी हांगासर न्ही सगळें हांवें दवरला हें पळयात लाडू
बेसन लाडू दवरला, बकलावा दवरला, काजू आणि इकडे शंकरपाळी. ओके आणि आपल्यात आयज कोणागे काहीच खायना कित्याक ऑलरेडी स्वीट खाऊन न्ही लोकांचे पोट भरलेले आहा ताका लागून. सो जस्ट एक शास्त्राक नांवा पुरतें दवरपाचें ना कोण खायना आतां आयज ताका लागून. मातशें अशी न्ही हांव दिवाळीक बीन कितें हलवा शिरा अशें करता, पण तेच्या पयलीं लास्ट टायम केल्लेलें हांवें कोणेंच खावंक ना हलवा. आपलें स्वीट नाका ताका लागून हांवें करपाचें बंद केलें. बेश्टें करून मागीर कोण खायना जाल्यार बेश्टें कित्याक करूंक जाय न्ही ताका लागून. सो एटलिस्ट ते काजू बीन खातले, तोंडाक घालतले, सरबत तरी पितले. ताका लागून हांवें तें रसना सरबत करून दवरला. शुगर घातलेलें हो पळय केन्ना पुजा करता आनी केन्ना एक च्याचे घोट मारता जाल्यार हेका कितें म्हणटा फ्लावर्स म्हणटा शुगर घातल्यार बरें. हय केन्ना न्ही बरें फ्रेश उरता. शुगर घालूंक जाय पळय. पयर हाडलेलें आमी हें बेस्ट आहा पळय बरें उरता. आनी असली फुलां हाडूंक जाय खूब दीस टिकून उरता पळय बरी दिसता. सो तुमकां सांगलेलें न्ही शिवरातान कितें गिफ्ट घेतला म्हूण दिवाळीक. सो तुमकां आयज दाखयता हांव. सो दाखोवया चल डायरेक्ट लक्ष्मी कडेच या. लक्ष्मी कडेन दवरला आमी. यो काडून दाखयना हांव सद्या थंय दवरला. हें पळय तूं लागीं दाखय न्ही ते हात लाव मातशें. दोन कॉइन घेतला. सो 2 ग्रामाचे न्ही कॉइन घेतला. एक्चुली आनी कितें घेवपाचें सांग पळोवया. सगळें आसा एटलीस्ट गोल्ड तरी फाल्यां कामाक पडटलें न्ही. आमचे अशें प्लॅन आसता केन्ना घेवपाचें बीन, पण आमचें अशें टार्गेट आसता की 5 ग्राम गोल्ड घेवपाचें. पण तें जायना न्हू ना जायना. आनी आतां भांगर न्ही खूब वाडलेलें आसा. एक्चुली कॉइन घेवच्या पयलीं न्ही शिवरातान हें पयलें म्हाका एक लॉकेट. एक लक्ष्मीच्या हाराक ते एक लॉकेट आसता पळय ते लक्ष्मी लॉकेट ते पयलें आमी. कित्याक म्हाजे एक धाकटेशें हार आसा ताका एक लॉकेट ना. सो लॉकेट विचारलें आमी. 68,000 कितले ग्राम आसले ते कितें जाल्लें दिसता न्ही अशें हलका आसलें. इतलें काय हेवी बीन आसलेले. 68,000 आयकून हांव उगी रावलें. मागीर शिवता म्हणटा नाका कांयच नाका एटलिस्ट कॉइन घेवया. सो चित्ता अशें की आमी 5 ग्राम घेवन दवरुया, पण जायत ना. ताका लागून न्ही आमी केन्ना केन्ना अशें हातीन पयशे एक्स्ट्रा उरले न्ही आमी एक 1 ग्राम 2 ग्राम अशें आमी गोल्ड घेतात. सो दिस टायम घेतले आमी 2 ग्राम. सो दिवाळी अशें आमी लास्ट टायम जावंक ना. सो आमी कितें वस्तू घेता न्ही लास्ट टायम ग्रायंडर घेतलेले. दिस टायम आनी सगळें आसा. सो बेश्टे आनी मोबायल घेता म्हणटालो म्हाका. हांवें म्हटलें मोबायल नाका. हे मोबायलान हांव व्लॉगिंग करता, हेच मोबायल हांव यूज करता, फोन सगळें हेच मोबायल करता हांव. काय बरें व्लॉगिंग जाता, बरो व्हिडिओ क्लियर येता, सगळें येता. आनी हो न्ही जेन्ना हांव व्लॉगिंग स्टार्ट केल्लें पळय तेन्ना हे म्हाका न्यू मोबायल दिल्लेले सॅमसंग. सो मोबायल आसतना आनी परत मोबायल कित्याक इफ बाबा व्हिडिओ क्लियर येना जाल्यार हांव सांगपाचें म्हाका मोबायल जाय म्हणून. सो म्हाका सद्या मोबायल नाका म्हटलें. सो मागीर आमी गोल्ड शॉपार गेले आनी 2 ग्राम गोल्ड घेवन येयले. सो अशें आमचे प्लॅन आसा केन्ना केन्ना जस्ट बरें शिवराता का बरें इव्हेंट बीन येयले तर आमी 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड घेवन दवरता. फ्युचराक घेवन दवरपाचें हय का नशिनात. म्हाका इंट्रस्ट ना कितें घालून भोंवपाचें बी. आतां घालून भोंवपाक रिस्कूच ना येत ना. म्हणजे सामकें रिस्क तुमकां घालून भायर भोंवपाक. सो घेवन ते बेश्टे कबडान दवरपाक कित्याक जाय. एक 1 ग्राम घेवपाचें आनी दवरपाचें. सो तुमकां सांगता 1 ग्राम 2 ग्राम जेन्ना तुमकां हातीन एक्स्ट्रा पयशे उरले 1 ग्राम 2 ग्राम घेतल्यार खूब जालें नशें. सो हें आमची गिफ्ट तुमकां दाखोवया म्हटलें. पण दुबय घेतल्या बेस्ट ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज. म्हाका परत म्हणटा दुबय कित्याक घेवंक ना कित्याक आमी दुबय फर्स्ट टायम गेला. कांयच आयडिया ना भांगर बीन कशें हाडपाचें. मम्मी 4 कांकणां हांवें कशें हाडला न्ही बुकू सारकें म्हाका पोटान सारकें जातालें म्हाका भंय कसो. फर्स्ट टायम न्ही अशें गोल्ड घालूं येता. 4 कांकणां घालून येयलें हांव. आनी शिव म्हटलेलें म्हाका कितें तरी घे म्हणून. तर मातशें भांगर सवय आसलेली ना. 20,000 इज डिफरंट नाव 14 ग्राम. ताका लागून आसूं म्हणटा शिव आतां कितें घेवन बसता जालें हय का न्ही. आतां नेक्स्ट टायम केन्ना दुबय वयतना हाडूंक मेळटा भांगर. आतां खबर न्ही कळ्ळें न्ही कशें हाडपाचें खंय घालपाचें बीन. सो फर्स्ट टायम घालतना रिस्की न्ही. फाल्यां कितें धरलें बिल्लें कोणाक जाय तें केन्ना वचूंकूच ना दुबय फर्स्ट टायम आनी असो भंय कसो. सो आसूं आतां हांगा आमी चिंतलां केन्ना बाबा शिवाना बरें इव्हेंट बीन येयले 1 ग्राम घेवन दवरपाचें. सो हो आमचो गिफ्ट दिवाळी गिफ्ट. सो हें आमचें नेबर मिश्का मम्मी डॅडी येतली मागीर ते येयला पांय पडपाक. मिश्काक म्हटलें हांवें लाडू खा खंय ना आपल्या चिरमुरे आवडटा खंय.
आई बरं दिवस उजाडले यो दाखवून ना 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 आरती काय ना अरे मम्मी क्या हो गया कॉन्फ्लिक्ट all night you make this day and night एक दिन में एक बनाते हैप्पी दिवाली बाबा हैप्पी दिवाली थँक यू थँक यू थँक यू फोर्स केला वेळा गो सो तुमकां एक स्पेशल गेस्टां मेळटा हेंचे व्हिडिओ काडना जाल्यार व्हिडिओ मजा ना न्हय हाय ताका बरें हांगा गेट घालून दवरला कितें कितें मी मग वाईट केलं नका हात वॉश हो हो टिनू टिनू बरी बसला चोरीच पे रेसिपी असा शूट केलेले पळय आणि कळते सुद्धा डॉक्टर आता ओके पण बरे गेला Oh, thank you so much. Thank you, thank you. सगळी गडबड झाली ती इन्व्हेस्टमेंट दुकाना पण देऊ ना थोडेच केला दिसते थँक्यू सो मच ही आमची नेबर वयर रावता कॅमेरामॅन हॅपी दिवाळी बाबा हॅपी दिवाळी मस्त एकदम थँक्यू जाम झालं तो जाम झालं एक वीक मिस केलं तर नाही का तिने 2-3 दिवस देतो मी. पण आता बरेच खूप जण नाही झाला होता ट्रेडिशन रेडीमेड मेळटा पूण ते बाबू घे. खूप जण शिकपाक हॅपी दिवाळी हॅपी दिवाळी नाहीतर शिकवायचं Yes, yes. Now हॅपी दिवाळी थँक यू
Happy Diwali to you too. Yes, thank you. लेन देन No, barter system though. Water system. बाबू काय ना तू पापा कर दे पापा कर तिथे जा रे का जा तू का आकर तू आकर डायरेक्ट घालता दूध वा बरे ना रातांतल्यान मसो काजू राव काही म्हाका आवडना शाणा काजू ना बोय बरो झाला कॉन्फ्लिक्ट झालं तो ज्यूस पिता मी बाहेर बरी झाली ना साडी तू न्हिदले बरें होणार नाही ही साडी म्हाका हेणे नेसयला Always. हांव साडी घेता ब्लावज शिवता न्हेसोन काडना म्हाका कॉन्फ्लिक्ट चिवडा आणि हे पळय जो गरम हे काय नको म्हणा असं मला पाणी हवंय ज्यूस ज्यूस मँगो मँगो मला नको पाणी पाणी हे दोघं तिघे जण वर बसले होते आमच्याकडे गॅलरीमध्ये आणि तो खालून फक्त शिव आपने बनाया ओ माय गॉड डेकोरेशन सो जाले आमची दिवाळी ब्लॉग एंड करपाक म्हणजे म्हाका यादूच ना हांव गेलें हांगा साडी काडपाक तेव्हा मागीर याद येली की ब्लॉग एंड घेवकूच ना म्हणून सो जालें बरे भशेन ते एकमेकाच्या घरा वच हांगा वच आनी स्वीट खावन खावन सामके बेजारले सारके सो जस्ट शिव आनी रितू गेला कितें पार्सल ऑर्डर केला वेज पळय अजून कॉपर लिफांनी ऑर्डर केला तो ओपालो आपण 1 आवरान पावतले खंय होम डिलिव्हरी शिव ओपालो आपण घेवन येता ओके सो काय ना वेज फ्रायड रायस ताका दिवपाक आणि आमकां एक मशरूम कढाई आणि रोटी ओके सो चला रात एंड तरी करता चला तो ब्लॉग मी हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा कपडे सांगा ना कपडे चेंज केले यादच ना ओके तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर चला बाय आई पण आई राव म्हटलं मग आयदन असं लागली बाय म्हण चला बाय खूप टायर्ड झाले चला बाय बर्थडे आसा 2 तांकां विश करता सो नाव आसा सिनेटा मस्कन्ना फ्रॉम ब्रदर नेवन एंड माय पाय फ्रॉम कुरचोरे विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे सिनेटा आनीक आसा वसिला फर्नांडीस इफ नाव बीन प्रोनाउन्सिएशन रॉंग जाता जाल्यार सॉरी म्हणटा वसिला फर्नांडीस विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे वसिला फर्नांडीस Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come. Happy birthday. चला बाय Bye.